गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आज दीस परान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया। ही वसणुकेतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली। डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबित आसा। गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता। फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो। अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता। पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केल्यात। नमस्कार, हांव ऐश्वर्या कोरजोईकर तुमच्या मुखार घेवन आयला न्यूज रूम बुलेटिन। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान ज्यो दिसभरच्यो घडणुको घडटा ताचो आमी नियाळ दिता। तर आतां आमी सुशांत गांवन हांचे कडेन तांचे कडल्यान जाणून घेया आयचे दिसाची घडणूक। सुशांत, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान एक स्टेटमेंट केले। ते स्टेटमेंट अशें की सांजे 5 ते सकाळचे 9 मेरेन रातभर जे वीज वापरतात तांकां एक्स्ट्रा 20% दरवाड फारीक करची पडटली म्हणून। ह्या त्याच्या स्टेटमेंटा वयल्यान गोंयभर बोवाळो पडिल्लो आनी ताचेर आयज जेन्ना विरोधी पक्ष काँग्रेस आनी आप विद्युत भवनाचेर मोर्चा घेवन वेले आनी तांच्यांनी जो मुख्य अभियंतो आसा स्टीफन फर्नांडीस ताका जाब विचारलो। ताणें हाचेर क्लॅरिफिकेशन दितना सांगलें की ही जी वीज दरवाड जी 20% आसा ती फक्त उद्देगांक खातीर आसा, सर्वसामान्य लोकांक खातीर ना। सो आतां वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हाचेर पत्रकार परिशद घेवन ते क्लॅरिफिकेशन आपलें स्पश्टीकरण दिवपाचो आसा। आतां सुदीन ढवळीकर हाचेर कितें म्हणटा तें पळोवचें पडटलें। ही सविस्तर बातमी तुमी 7 वरांचेर पळयात। थँक्यू सुशांत। सुशांतान जी सांगला जी बातमी मुजरत तुमी CNPM लायव्ह बुलेटिन पळयात। तर आतां आमी उत्तेजा गांवन हाचे कडल्यान जाणून घेया आयचे दिसाची घडणूक। उत्तेजा, फाटल्या 4 दिसांच्यान सेगीत पडपी आडवेळ्या पावसाक लागून साश्टी म्हालांतली जी शेतां आसा ती उदका पोंदा गेल्यात आनी चडशा शेतांचें लुकसाण जालां। शेतांक परतून शेतां पुराय शेतां जी आसा ती आडवी जाल्या आनी तांकां आतां परतून कोंब फुटल्या। सो आतां जी लुवणे खातीर तयार जाल्ली जी भात शेतां आसा ती तांची नाशाडी जाल्लेली आसा आनी देखून शेतकारांनी आसा तो हुस्को उक्तायला। तांच्यांनी सरकारा कडेन ही लुकसाण भरपाय दिवची म्हणून मागणी केल्या। दुसरी म्हणल्यार अवैध वेपार परवानो नासतना सुरू आशिल्लीं दुकानां आयज मुरगांव पालिकेन सील केली आनी फाटल्या 2.5 वर्सांच्यान तांची थकबाकी प्रलंबीत आशिल्ली। सो तांकां 2.5 म्हयन्याचो तांच्यांनी ती थकबाकी भरूंक नाशिल्ल्यान पालिकेन तांचेर कारवाय केलेली आसा आनी सुमार 200 दुकान धन्यांक आनीक नोटीस धाडल्या आनी तांकां 7 दिसांची मुजत दिल्या। तातूंत तांच्यांनी ती प्रलंबीत थकबाकी आसा ती भरपाची, नाजाल्यार दुकानां सील करतले अशी शिटकावणी मुरगांव पालिकेन दिल्या। सो दोनूय बातम्यो सविस्तर साताच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो। थँक्यू उत्तेजा। दुसरी जी बातमी आहा ती म्हणजे की साकोड्ड्या 70 हांगा फाटले 1 वीक जालो तांकां उदका खातीर वळवळे काडचे पडटा। फाटले 1 वीक जालो तांचे नळ आहा ते सुके पडिल्ले आसात। तांचें अशें म्हणणें की नळ येता पण बारीक येता, जाका लागून तांकां सारकें उदक सुद्दां मेळना। आनी ह्या विशीं जेन्ना संबंदीत तांच्यांनी विचारलें तेन्ना ते सांगता की तांकां एक कारणां दिता। ताका लागून आयज तांच्यांनी आयज WRD ऑफिसाचेर आयज धाड घातली आनी तांच्यांनी अशी शिटकावणी दिली आसा की आयज सांज मेरेन समज उदकाचो प्रश्न आतां सुटावो जावंक ना जाल्यार ते आंदोलन करते। उपरांत हे विशीं थंयचो अधिकारी आहा ताणें अधिकाऱ्यान आश्वासन दिलें की सांजे 7 मेरेन हो जो उदकाचो प्रश्न आहा तो सुटावो जातलो। ही जी बातमी तुमी मुजरत CNPM लायव्ह बुलेटिनाक पळयत। तर आतां आमी ऐश्वर्या कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया आयचे दिसाची घडणूक। ऐश्वर्या, आयची जी म्हत्वाची बातमी आसा ती म्हळ्यार फातोड्ड्या जिल्लो हॉस्पिटला लागसर जाल्ल्या हिट एंड रन अपघाताक एकल्या तरणाट्याक आपलो जीव वगडावचो पडलो। देखून प्रवीण सावंत अशें ह्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा। देखून हे विशीं फातोड्डा पुलिशेन अनवळख्या आड कागाळ नोंद केली आसा। तशीच दुसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार कोरजुवे वाठारांत एका फेरी धक्क्या एका दिल्लीच्या जीप घेवन आयिल्लो ताची गाडी जीप ताची उदकान गेल्ली आसा डायरेक्टली आनी गुगल मॅपाचो अंदाज कळनाशिल्ल्यान ही घडणूक घडला अशें त्या जीप धन्यान सांगिल्लें आसा। देखून सद्या ह्या गाडयेन जे प्रवाशी आशिल्ले तांकां कसलीच दुखापत जाली ना, तांकां कसलीच दुखापत जाली ना अशें थंयच्या तळाव्यांनी सांगिल्लें आसा। आनी ती जीप जी उदकान पडिल्ली ती उजो पालोवपी दळान सुरक्षीत रित्या भायर काडिल्ली आसा। देखून ह्यो दोनूय बातम्यो सविस्तर 7 वरांचेर पळयात।
थँक्यू ऐश्वर्या. हे जे दोन्ही बातमी सेंट पेमला बुलेटिन हाडपा. तर दुसरी जी बातमी म्हणजे दिवचल बस स्टँडा लागीं बायपास रस्त्या आसा थंयसर जशे कोयर उडयताले आनी कोयर कोण उडयताले हाचेर कांयच कळनासलें. ताका लागून थंयसरली जी पालिका आसा तांच्यांनी थंयसर कॅमेरा इन्स्टॉल केले तरी कळनासलें. ताका लागून तांच्यांनी थंयसर नॅट बसयलेलें आसा. ही जी बातमी तुवें सेंट पेमला बुलेटिनाक पळयात. तशेंच हेर बातम्या लागून गोमंतक टीव्ही आतां सबस्क्रायब ते फॉलो करा. कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव ऐश्वर्या खोर्जोईकर. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज दीसभरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया. ही वसणुकेतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली. डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबीत आसा. गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता. फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो. अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता. पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केल्यात.